मंत्रीपद मेळ्ळा मात परफॉर्मन्साक वेळ उणो गोविंदा कडेन वाद बरेपणाकूय मार्ग ना तवडकार हेड ऑन म्हणटा नेतृत्व फक्त एसटी समाजापुरते मर्यादित ना. पॉवर स्कॅमांतल्यान माविन सुटलो मात बीजेपी टिकेत अडकली. कोर्ट म्हणटा प्रॉसिक्युशनानूच केस फ्राक केली. विजयाची टिका काँग्रेसीनूय तासले. हॉस्पेट वास्को डबल ट्रॅक प्रकल्प कोळशा खातीर केंद्राचो शिक्को. विरोधकांनी काढली सरकाराची खरडपट्टी. तेवटेन रेल्वेची 6,000 हेक्टर भूसंपादन नोटीस. जुवारी नगरात 12 वर्साच्या भुरग्याक लायटीचो शॉक लागून मरण. खेळटना फ्रिजा पोंदचो बॉल काडटना मारलो शॉक. गोंयांतल्या अनधिकृत बांदकामांची वळेरी. माहिती 2 सप्तकां भितर वेबसायटीर अपलोड करात. एनजीटीची जीसीझेडएमएक अर्द. एनजीटीचे पारदर्शकता हाडूंक यत्न. बंदी उपरांतूय गोंयांत चोरया. पीओपी गणपतीच्यो मुर्ती पावल्यो. विसर्जना उपरांत पीओपी व्हांवन तडीक. आमदार प्रेमीन म्हणटा लोकांनी कागाळी केल्यारूच उपाय येवपाचो. बिहारात इन्सेंटिव्ह वोटर रिव्हिजनात सुप्रीम कोर्टान नेमले पॅरा लिगल व्हॉलंटियर. 1 सप्टेंबराक मुजत सोंपूनय वेंचणूक आयोग घेतलो लोकांच्यो हरकती. जम्मू काश्मीरात पुंछ जिल्ह्यात 2 दहशतवाद्यांक अटक. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र जप्त. अफगाणिस्तानात नांगरहार आणि कुनार प्रांतात 6.0 रिक्टर ताकीचो भूकंप. 800 मायज लोकांक मरण. 2,500 मायज जखमी. भारतांतल्यान झुजा पावड्यार मजत. एससीओ बसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी आणि रशियाच्या राष्ट्रपती पुतिनाची 45 मिनिटांची बसका. दोनूय देशांमदी आर्थीक वेव्हारात आनीक वाड करपाचेर चर्चा.